नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आयज भूतानात दोळे दिपकावपी अशें जालें स्वागत. भूतान सरकारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो हो सर्वोच्च नागरी सन्मान भेटून केले भोवमानीत. ईडीन दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां काल राती कथित सोरो घोटाळो प्रकरणात केली अटक. ईडीन राउज एव्हेन्यू न्यायालयात चौकशे खातीर मागला 10 दिसांचो रिमांड. बिहाराच्या सुपौल जिल्ह्यात आयज सकाळी कोसी न्हंयचेर चालू आशिल्ल्या पुलाचो एक स्लॅब कोसळून एका कामगाराक आयलें मरण, जाल्यार 10 जण जाल्यात गंभीर जखमी. पणजी शिगमोत्सव समितीन 25 ते 31 मार्च मजगती विंगड कार्यावळींचे केला आयोजन. 30 मार्चाक दयानंद बांदोडकर मार्गाचेर सांजेच्या 4 वरांसावन सुरू जातली शोभा यात्रा. आणि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्त आयज राती सावन जाता सुरू. चेन्नई सुपर किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचे मदीं चेन्नईत रातच्या 8 वरांचेर खेळ जातलो सुरू. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतानाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसात. आयज भूतानाचे प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे हांणी तांचे स्वागत केले. भारत आणि भूतान हांचे मदीं नेमान उंचेल्या पावंड्याचेर जावपी दिवप घेवप आणि सरकाराच्या शेजार धर्म पयली हाचेर आदारून प्रधानमंत्र्यांची ही भेट आसा. हे वेळार दोनूय देशां मदीं एक समजिकायेची कबलात जाली. ह्या भेटे वेळार भूतानाचे राजे महामहिम जिग्मे खेसर न्यामग्याल वांगचुक आणि भूतानाचे चौथे राजे महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक हांची प्रधानमंत्र्यांनी भेट घेतली. प्रधानमंत्र्यांक द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो या भूतानाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानान भोवमानीत केले. हे वेळार सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केले. एक साझी विरासत का हिस्सा है. भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपस्थली है. भारत वह भूमि है जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था. भूटान ने भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्हें संरक्षित किया. महान शब्दरुंग नामग्याल की इस धरती पर आकर आज भी वो आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव होती है. हो सन्मान आपलो व्यक्तिगत सन्मान न्हय, जाल्यार भारतीयांचो सन्मान आसा अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. भारत आणि भूतान हांचे एक समान दायज आसा. दोनूय देशांचो परस्पर सहकार आणि इश्टागत घटमूट आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आकांक्षाएं एक जैसी ही है. भारत ने और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं. भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है. वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है. आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीबी यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है. ईडी म्हळ्यार अंमलबजावणी संचालनालयान दिल्लीचे मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे समन्वयक अरविंद केजरीवाल हांकां काल राती कथित सोरो घोटाळो प्रकरणात अटक केली. तांकां 9 फावटी समन्स धाडून सुद्धा ते ईडी मुखार उपस्थित रावले ना. हाचे खातीर तांणी ही कारवाय केल्या. दिल्ली उच्च न्यायालयान केजरीवाल हांचो जामीन अर्ज भायर मारल्या उपरांत ईडीन ताका अटक केली. तांकां आयज राउज एव्हेन्यू न्यायालयात सादर केल्ले. ही सुनावणी सोंपल्या. चौकशे खातीर ईडीन न्यायालया कडेन 10 दिसांचो रिमांड मागला. न्यायालयान रिमांडा संदर्भात आपलो निर्णय राखून दवरला. ह्या घडणुके विशीं आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना नामनेचे समाजसेवक अण्णा हजारे हांणी सांगले की जाणें सोऱ्याक विरोध केलो ताणेच सोरो धोरण तयार केले. केजरीवालाक तांच्या कृत्याक लागून अटक जाल्या अशें अण्णा हजारे हांणी सांगले.
अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी तांच्या अटकेक आव्हान दिवपी सर्वोच्च न्यायालयातली याचिका फाटी घेतल्या। सत्र न्यायालयान केजरीवाल हांची रिमांडा संदर्भातली याचिका दाखल आसा, ताचेर सुनावणी चालू आसतना सर्वोच्च न्यायालयात ह्याच संदर्भातली याचिका दाखल करप हाका कांयच अर्थ ना अशें सांगून केजरीवाल हांचे वकील अभिजीत सिंघवी हांणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या खंडपीठा मुखार ही याचिका फाटी घेता अशें सांगलें। इतले मजगतीं समाजसेवक सुरजीत सिंग यादव हांणी दिल्ली उच्च न्यायालयात अरविंद केजरीवाल हांकां मुखेलमंत्री पदावेल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी करपी जनहित याचिका दाखल केल्या। ते खातीर अरविंद केजरीवाल हांच्या अडचणीत आतां वाड जाल्या। अरविंद केजरीवाल हांच्या अटके संबंधात केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, आम आदमी पक्षाचे फुडारी सौरभ भरद्वाज आणि काँग्रेसीचे फुडारी के.सी. वेणुगोपाल हांणी आपली मतां उक्तायली। अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है। उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. केजरीवाल हांणी तपासाक केन्नाच सहकार्य करूंक ना। तांणी ईडीच्या सगळ्या समन्साक दुर्लक्ष केलें। जो भ्रष्टाचार करतलो ताका ख्यास्त जातली अशें भाजपाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी म्हळां। कथीत दिल्ली सोरो घोटाळो प्रकरणात अटक जाल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचेर तांणी खर टिका केली। आम आदमी पक्ष नाटकां करता असो थोमणोय तांणी मारलो। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। मुझे कैसे समन किया जा सकता है? आज गुरूर टूटा है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। राज्यसभा खासदार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल हांच्या अटके संबंधात आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगले की जर अरविंद केजरीवाल हाणें कथीत सोरो धोरणा संबंधात कसलोच घोटाळो करूंक ना जाल्यार ताका भिवपाची कांयच गरज ना. ईडीन तांकां 9 समन्सां धाडिल्लीं पूण ते एकाय समन्साक उपस्थित रावले ना. हाचे वयल्यान ते ह्या सोरो घोटाळ्यांत घुसपल्ले आसूं येता असो दुबाव येता अशें तांणी सांगलें. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां काल ईडीन अरेस्ट केली आनी तातूंतल्यान एक दाखोवन दिलें की ह्या देशा भितर कायदो आसा हो समान सगळ्यांक सारकोच आसा, मागीर तो बारीक मनीस आसूं किंवा व्हडलो राजकीय फुडारी आसूं. आनी हे सगळें करता आसतना ज्या तरेन लिकर स्कॅम जालो आनी त्या नंतर तांकां 8 वेळा समन्स धाडले. खरें म्हणत जाल्यार तेंच्यांनी त्या समन्साचो आदर करून वचूं जाय आशिल्लें, पण ते वचूना, कोर्टान गेले आनी हायकोर्टानूय दिल्ली हायकोर्टान रिफ्यूज केलें तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक आनी काल तेंची अरेस्ट जाली. त्यांच्या भितर तेंच्यांनी जे गोष्टी केल्ले आसात, जे स्कॅम केल्ले आसा लिकरचे, ज्या तरेन तेंच्यांनी सरकारचो रिवानी बुडयल्लो आसा आनी कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी जे काम केल्लें आसा लिकर स्कॅमाच्या हातूंतल्यान आनी त्यामुळे ते प्रूव जातलें म्हणूनच ते तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. आनी म्हणून कविता जेन्ना तिणेंय स्टेटमेंट केलो न्ही तांचो हें आसा म्हणून त्यामुळे म्हाका दिसता की जो ईडीन कारवाय केल्या योग्य कारवाय केल्या अशें म्हाका दिसता. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत आपली हार जातली ह्या भंयान भारतीय जनता पक्षान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां अटक केल्या असो आरोप आम आदमी पक्षाच्या गोंय फांट्याचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी केला. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार सभेत अरविंद केजरीवाल हांकां वांटो घेवंक मेळचो न्हय ह्या हेतान अरविंद केजरीवाल हांकां अटक केल्या. ही राजकीय दुस्मानकाय आसा अशें अमित पालेकर हांणी सांगलें. नाशिक आले विपरीत बुद्धी भारतीय जनता पार्टीची भंय दिसला तांकां बाबा अरविंद केजरीवालाचो. दिस इज विंडिक्टीव पॉलिटिक्स, अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी, अनडिक्लेअर्ड डिक्टेटरशीप आनी हारपाचो भंय जाला म्हणून एक टॉल लिडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो ऑनेस्ट पॉलिटिक्सान बिलीव करता, जो एज्युकेशन पॉलिटिक्स, जो प्रोग्रेसीव पॉलिटिक्सान बिलीव करता, पण जे पॉलिटिक्स हे आज भारतीय जनता पार्टीन चलयला आनी ज्या तरेन ऑथॉरिटीजांक यूज करता. We knew he is supposed to be arrested, he would have been arrested, but they were waiting for elections to be declared and get him arrested so that तो खंयच प्रचार करपाक शकचो ना. कारण ताज्या प्रचारान, ताज्या भाशणांत तो आपले विचार जे करता ते लोकांक मान्य येता म्हणूनच तर तो निवडून येता. परत बीजेपीक 3 फावटी तांणी लजेक घाल्या दिल्लीन हरोवन. पंजाबाक आमचो सरकार आसा आनी हळू आमी हरियाणा आनी बाकीच्या जाग्यांक ती स्प्रेड जाता. ताजो भंय बीजेपीक जाल्ल्या कारणान हो अरेस्ट आसा. तेन्ना दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ विंडिक्टीव पॉलिटिक्स. आय रिपीट दीस वर्ड, आय रिएटरेट दीस वर्ड्स आनी एक एज टायम प्रोग्रेसीस थिंग्स वील कम आउट. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर. अरे भाई पता है भूख लगी है. 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना. मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं. कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना. हाँ, तो चेक किया. मैसेज आया तो था. सिर्फ मैसेज काफी नहीं है. आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए. बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षान आपल्या उमेदवारांची 4थी वळेरी जारी केली. हातूंत पुद्दुचेरी आनी तामिळनाडूंतल्या वेंचणूक लढोवपी उमेदवारांचो आस्पाव आसा. पुद्दुचेरींतल्यान ए नमसिवायम हे वेंचणूक लढयतले जाल्यार तामिळनाडूंतल्या चेन्नय सावन RC पॉल कनकराज, मदुराईच्यान प्रा रामा श्रीनिवासन, चिदंबरमच्यान श्रीमती P कार्तियायनी जाल्यार नमक्कलच्यान डॉक्टर KP रामालिंगम वेंचणूक लढयतले. काँग्रेस पक्षान अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान
तेलंगणा, अस्तंत बंगाल आणि पुद्दुचेरी राज्यातल्या आपल्या उमेदवारांची वळेरी जारी केली। या वळेरीत गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां नात। या वळेरीप्रमाण महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यातल्यान डॉक्टर शिवाजीराव काळगे जाल्यार सोलापूर जिल्ह्यातल्यान प्रणिती सुशील कुमार वेंचणूक लढयतले। गुजरात राज्यातल्या गांधीनगर मतदारसंघातल्यान सोनल पटेल, जामनगरातल्यान JP मालविया, आनंद मतदारसंघातल्यान अमितभाई चावडा वेंचणूक लढयतले। जाल्यार कर्नाटकातल्या बेळगावी मतदारसंघातल्यान मृणाल रवींद्र हेब्बाळकर, धारवाडच्यान विनोद असुची जाल्यार मैसूरच्यान M लक्ष्मण वेंचणूक लढयतले। राजस्थानातल्या जयपूर मतदारसंघातल्यान सुनील शर्मा जाल्यार बारमेरच्यान उमेदा राम बेनीवाल हे वेंचणूक लढयतले। काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हाणें शक्तीविशीं जे वक्तव्य केल्ले ताच्या संबंधात राज्यसभा खासदार आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी जी प्रतिक्रिया उक्तायल्ली ताचेर काँग्रेस पक्षान आक्षेप घेतला आणि तांणी ते विशीं तानावडे आड गोय पुलिशे कडेन तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केल्या। सदानंद शेठ तानावडे हांणी राहुल गांधीचेर फटीचे आरोप केल्यात आणि तांणी आदर्श आचारसंहितेचो भंग केला। या कागाळीची एक प्रत दिल्लीत मुखेल वेंचणूक आयोगाकूय धाडून दिल्या। राज्यातले डबल इंजिन सरकार म्हादय न्हंय विशीं गंभीर नासून गोंयकारां खातीर जीवनदायिनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयचो प्रस्न सोडोवपाक आनी म्हादय न्हंयची राखण करपाक पुरायपणान अपेशी थारला। राज्यातले काँग्रेस आणि भाजपा हे केंद्र सरकाराचे गुलाम जाल्ले असून ते फक्त मोदी सरकाराचे एजंट आशिल्ल्या भशेन काम करतात असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष तशेंच उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार मनोज परब हाणें पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलो। ह्या पत्रकार परिशदेंत सांत अंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार आणि अजय खोलकार हाजीर आशिल्ले। म्हादयचे उदक जे आसा ते डायवर्ट करपाक लागून आतां पावसाचें उदक जे येता ते म्हादयन वचपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी न्यू ट्रेंचीस मारलेले आहा जेतूंतल्यान ऑटोमॅटीक म्हादयचो जो फ्लो आसा आमचो तो कमी करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आहा। आनी हे इतले जाले आसतना सुद्दां आमचो जो सरकार आसा BJP सरकार हेंच्या कडल्यान कसलीच एक्शन जायना। आतां हे फाटल्यान येदे व्हडले एक्सपोज जाले, येदी व्हडली म्हादयक लागून CM प्रमोद सावंत व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां करता की म्हादय आपली आवय, आमी म्हादय दिवचे ना। आनी तेंचोच होम मिनिस्टर अमित शाह हो डायरेक्ट कर्नाटका वचून तेन्ना सांगता की आमचे उलोवणें जाल्लें आसा, आमची लायफलायन काबार करपाक, गोंयकारांचें अस्तित्व काबार करपाक काँग्रेस सरकार 5,000 कोटी दिता आनी BJPचो जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा तो तेका परमिशनां दीत आसा आनी म्हादय तेंकां कर्नाटकाक ऑफर करीता। सांत अंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगले की गोंय हे एक ल्हान राज्य आसा तेन्ना केंद्र सरकारान एक अध्यादेश काढून हो म्हादय विशींचो प्रस्न सुटावो करप शक्य आसा। जावं तो बार्देस तालुका, जावं तो तिसवाडी तालुका, जावं तो फोंडा तालुका, जावं तो सत्तरी, जावं तो पेडण्या, आयज प्रत्येक कडेन बायलां भायर सरता। आयज सांगता आमकां उदक येना, उदक सारकें ना, टायमार ना, 2 वरां पासून उदक मेळना। आनी ही जी स्टेटमेंट्स आसा आयज खंय ना खंय लागता। कारण कितें आसा, कित्याक म्हादय एक वाटेन डायवर्ट जाता, म्हादयचें उदक जें आसा फ्लो आसा तो सोंपता आनी दुसरे वाटेन आमकां उदकाची समस्या वाडत चल्लेली आसा, न्यू कन्स्ट्रक्शनां येत चल्लेलीं आसा। आता सरकाराच्या दृष्टिकोनाच्यान खरें म्हटल्यार हेजेर एक्शन प्लॅन आसपाक जाय असो म्हाका तरी दिसना की BJP सरकार हेंचे कडेन एक पासून एक्शन प्लॅन आसा। कारण एक्शन प्लॅन आसलो ना ते कितें तरी आउट करतले, कितें तरी सांगतले। एवरी नाव एंड देन एकूच स्टेटमेंट जो आसता सीएमाचो जावं चेअरमॅन जो हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन WID मिनिस्टर आसा एकूच स्टेटमेंट आसता तो म्हणजे आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्या, सुप्रीम कोर्ट कितें आसा तो पळयतलो। आता सुप्रीम कोर्टान गेल्या मात तुमी दोळे बंद करून कित्याक रावल्ले आसा? आणि ही हाऊस कमिटी फॉर्म केल्या ती कित्याक लागून केल्या? हाऊस कमिटी केल्या ती वचून थंय पळोवपाक, थंय रिसर्च करपाक, थंय कितें काम चालू आसा। अजून पर्यंत स्टे ऑर्डर कित्याक घेवना? पणजी शिगमोत्सव समितीन 25 ते 31 मार्च मजगती विंगड कार्यावळींचे आयोजन केला अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हाणें पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली।
या पत्रकार परिषदेत कार्याध्यक्ष मंगलदास नाईक आणि सचिव शांताराम नाईक हाजीर आशिल्ले. 25 मार्चाक ग्रामदेवता श्री महालक्ष्मीक नमन करून पणजेच्या आझाद मैदानाचेर गुलालोत्सव साजरो करतले. 30 मार्चाक दयानंद बांदोडकर मार्गाचेर सांजेच्या 4 वरांसावन शोभायात्रा जातली आणि 31 मार्चाक सांजे आझाद मैदानाचेर सांस्कृतिक कार्यावळ जातली अशी माहिती शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास थेंपो हांणी दिली. होळी हो सण आसा आणि शिगमो हो सण पाय आसा तो आमचो गोंयचो सण आणि पणजी शिगमोत्सव समितीचो इतिहास पळयत जाल्यार तेन्ना अशा शहरांनी व्हडलेशे प्रोजेक्शन जायनाशिल्ले. जे गांवांनी जी कला आसा संस्कृती आसा जे शेतकरी थंय वसंत ऋतू जातका आपली शेतां रोवंक वताले आणि तेन्ना आपले ते सगळे ढोल ताशे बिशे भायर घेवन आणि मोठ्या उमेदीन ते नाचताले आणि तांचो तो प्रोसेस सुरू जातालो शेतां लावपाक. आज पणजी शिगमोत्सव समितीन इनिशिएटिव्ह घेवन तो आज एक राज्य दर्जेचो फेस्टिवल जाल्लो आसा. होलूचो प्रोग्राम ठरयल्ल्या प्रमाणे 25 तारखेक सुरू जातलो आणि तो पयली सुरू जातलो तो आमचो ट्रेडिशनल गुलालोत्सव आसता आझाद मैदानाचेर. पयली म्हणजे सुरवातीक आमी आमची ग्रामदेवी महालक्ष्मी हांकां नमस्कार करून तिजो भोवमान करून मागीर प्रोसेशनान आमी आझाद मैदानाचेर वतलो. पण हांव आशा बाळगिता आणि सगळ्यांक विनंती करता की लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवचे आणि ह्या शिगम्याक म्हणजे गुलालोत्सवात सहभागी जावचो अशी हांव आशा बाळगिता. बिहारच्या सुपौल जिल्ह्यात आज सकाळी कोसी न्हंयचेर चालू आशिल्ल्या पुलाचो एक स्लॅब कोसळून एका कामगाराक मरण आयले जाल्यार 10 जण गंभीर जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्यांक थळाव्या हॉस्पिटलांत भरती केल्या. थळाव्या पुलीस अधीक्षकांनी सांगले की बचाव कार्य चालू आसा. 6 कामगार ढिगाऱ्या सकयल अडकल्यात. भारतान आपल्या नागरिकांक हैतींतल्यान डॉमिनिकन रिपब्लिकांत व्हरपा खातीर ऑपरेशन इंद्रावती सुरू केला. आता मेरेन 12 भारतीयांक सुरक्षीत डॉमिनिकन रिपब्लिकांत पावयल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं सांगलें. परदेशांतल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर आनी हिता खातीर भारत सरकार पुरायपणान कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगलें. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसोच विसव. पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहां से सीखा? NSE की साइट पर. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. भारत के इतिहास में पहली बार आ रहा है सबसे बड़ा फोक सिंगिंग रियलिटी शो जहां भारत के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से आएंगे एक से बढ़कर एक फोक सिंगर्स और गाएंगे अपने ही राज्य के फोक सॉन्ग्स. भारत का अमृत कलश 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार आनी आतां खबर खेळात. इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्त आयज तामिळनाडूंतल्या चेन्नय हांगा सुरू जाता. ह्या मोसमांतलो पयलो खेळ फाटले जैतिवंत चेन्नय सुपर किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचे मदीं चेन्नयच्या MA चिदंबरम स्टेडियमाचेर रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो. क्रिकेट मोगी ह्या सर्तींत MS धोनी आनी विराट कोहली एकमेका आड खेळटा ते पळोवपाक उत्सूक आसात. चेन्नय सुपर किंग्स पंगडाचे हे वेळार अणभवी खेळगडे MS धोनी हांच्या बदला ऋतुराज गायकवाड फुडारपण करतले. आनी आतां नदर मारुया आयच्या तापमानाचेर. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6°C आनी उण्यांत उणें तापमान 26.1°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आयज भूतानात दोळे दिपकावपी अशें जालें स्वागत. भूतान सरकारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यापो हो सर्वोच्च नागरी सन्मान भेटोवन केले भोवमानीत. ईडीन दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां काल राती कथीत सोरो घोटाळो प्रकरणात केली अटक. ईडीन रावज एव्हेन्यू न्यायालयात चवकशे खातीर मागला 10 दिसांचो रिमांड.
बिहाराच्या सुपौल जिल्ह्यात आयज सकाळी कोसी न्हंयचेर चालू आशिल्ल्या पुलाचो एक स्लॅब कोसळून एका कामगाराक आयले मरण, जाल्यार 10 जण जाल्यात गंभीर जखमी. पणजी शिगमोत्सव समितीन 25 ते 31 मार्च मजगती विंगड कार्यावळींचे केला आयोजन. 30 मार्चाक दयानंद बांदोडकर मार्गाचेर सांजेच्या 4 वरांसावन सुरू जातली शोभायात्रा. आणि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्त आयज राती सावन जाता सुरू. चेन्नई सुपर किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचे मदीं चेन्नईत रातच्या 8 वरांचेर खेळ जातलो सुरू. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.